नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकार टी टाइम खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। काणकोणच्या बडसरे गावात तिरंगो उबोवपा खातीर तरणाटो ट्रेकिंग करूंक गेल्लो दोंगरार पालसण कोसळिल्ल्यान तरणाटो उरलो आडकून पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान तरणाट्याचो सोद घेवन केलो साल्वार। तोणेर गशगशार बुडून मरण आयिल्ले राहुल बिंदाच्या फामील आनी इश्टांनी संबंधित शिक्षकांक निलंबित करपाची केल्या मागणी। प्रकरणाचो तपास सोपयात गुन्यांव फाट्या कडेन तांचे म्हणणे। बिड्डेमळ गोवा आवडे कोटमी पंचायत वाठारात बिबट्याचो वाडला आकांत। मात हालींच व्हायरल जाल्ले सीसीटीव्ही फुटेज बिबटो आनी वाघ दोनूय दिशिल्ल्यान हो व्हायरल व्हिडिओ आसा। एआय राणा खात्याची माहिती। एनआयएन कालवाविशीं केल्ल्या अहवालाक लागून दक्षिण गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेमारांमदीं पातळ्ळा भंय। अहवालाविशीं दिवचें स्पश्टीकरण मागतात पारंपारीक नुस्तेमार। जाल्यार चर्चिल म्हणटा कालवा परस चिकन खावप भलायके खातीर हानिकारक। भाजपाक आरोपा खातीर आप युती करपाक आसा तयार। सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय अशें आमच्या पक्ष फुडाऱ्यांनी सातत्यान सांगिल्लें आसा, सांगता वेळीचो आमदार क्रुज सिल्वा। आणि मोर्चे वाठारात पोके फामिलीन आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची 150 वर्सांची परंपरा दवरल्या तिगोवन पोके फामील चिकण मातयेपासून तयार करतात आकर्षक गणपतीच्यो मूर्ती। आता खबरो विस्तारान। गोवा बिड्डेमळ वाठारात बिबटो आनी वाघ दिसलो असो दावो करपी सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत राणा खात्यान तो एआयचेर तयार केल्लो अशी माहिती दिली। पूण त्याच वाठारात जनावरांचेर बिबट्यांनी हल्लो केल्ल्याची कागाळ आशिल्ल्यान गांवांतल्या लोकां मदीं अजूनय भंय पातळ्ळा। पळयता आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केपें हांगा आसात आनी फाटले दिसा तुमी पळय गेले 1 म्हयन्या पासून गोवा ह्या भागांक जो अवेडे कोटमी पंचायत एरिया येता थंय खंय तरी लेपर्ड भोंवता। आनी हेची पयलीं जो पयर इन्सिडंट जाला की एक सीसीटीव्ही फुटेज ती व्हायरल जाली की थंय लेपर्ड पास जाता म्हणून दुर्गा वयल्यान। आनी तेजे पयलीं 2 इन्सिडंट एक फावटी पाडकांक खाल्ले 2 जाण पाडकां मेल्ली अशी खावन तशीच गाय खावन मेल्ली जे एटॅक जाल्ले लेपर्डान। तेजे खातीर काल जे प्रमाणे न्यूज थंयच्यान व्हायरल जे सीसीटीव्ही फुटेज पळोवन आमी त्या जाग्यार गेले जे जाग्यार ते बिबडेमळ गोवा म्हणटा भागांक आनी थंय विचारले सरपंच आशिल्ले ती घर मालकीन आशिल्ले त्यो म्हणटा तो काल आमी न्यूज फोकस केल्लो मिडियाचेर आनी आयज परत आमी जो केपें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा RFO प्रकाश नायक हांकां मेळपा लागून हेजी विशयाचेर विचारपा लागून येयल्ले पूण तो खंय तरी आनी खंय कामा खातीर भायर आसा। तांकां फोनाचेर विचारले ही घटना कितें। तेणी सांगलां 2 जे केसीस जाल्ल्यो ज्यो आमचे जे गोरवांक खाल्ले ते जाग्यांनी 2 पिंजरे बसयल्ले आसा। पूण जो कालचो इन्सिडंट पयरचो इन्सिडंट जाला तेणी म्हणला की हेजेर खंय तरी हो व्हिडिओ आसा जे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल जाला तो एआय तेणी जनरेट केल्लो तो विज्युअल आसा म्हणून आनी हे आमकां कळयलें आसा अशें तेणें काल म्हायती आयज फोनाचेर सांगलें। आमी ताका विचारलें तुमी हेजे बद्दल आमी ही बायट दिवंक शकना कित्याक आमकां तशी ऑर्डर ना अशें तेणें सांगितलें। पूण तेणी डायरेक्टली सांगलां तो एआय जनरेटेड आसा आनी ही खंय तरी अफवा आसा। पूण जे फाटल्या दिसांनी 2 जे एटॅक जाले थंय त्या जाग्यांनी पिंजरो बसयल्लो आसा जो लेपर्ड भोंवता। पूण सद्याक तेणी सांगला जो कालचो जो विज्युअल आसा तो खंय तरी एआय जनरेटेड आसा ते खंय तरी कोण भुरग्यान केले अशें तेंगेलें म्हणणें आसा। पूण ती घटना थंय घडली ना अशें तेंचें म्हणणें आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणे। भाजपाक आरोपा खातीर आप युती करपाक तयार आसा। सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाक जाय अशें आमच्या पक्ष फुडाऱ्यांनी सातत्यान सांगिल्लें आसा अशें वेळीचो आमदार क्रुज सिल्वा सांगता। विरोधी पक्षांमदली युती विशींची चर्चा बेगिनात बेगीन जावपाक जाय अशें मत आमदार सिल्वा हांणी उक्तायलां। आयका गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी ताणें म्हणिल्लें आसा बीजेपीक डिफीट करपा लागून आमी सगळे पार्ट्याक अलायन्स करपाक रेडी आसात फुडल्या इलेक्शना खातीर। सो तुमी आम आदमीचे MLA
कशें पळयता हें गिरीश आलेश? की आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान ऑलरेडी क्लॅरिफाय केल्या, रायट पार्टी प्रेसूय दिल्ली आहा. आम आदमी पार्टी गोंयचे पासत BJP हारोवपाक आमी एकठांय जावपाक रेडी आहा. काँग्रेसा लागीं खंयच्या पार्टीला सगळे पार्टीला आमी एग्री आहाय. टॉक स्टार्ट जावपाक जाय आनी आमी जेन्ना MP इलेक्शन जाल्लें तशें करून आमी कमिटी काडली सगळे पार्टीच्यो अलायन्स मिटींग जाताली आनी तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी सावथ गोवा जिखलेले सगळे एकठांय जावन. तेज भाशेन आमी 100% रेडी आहाय आम आदमी पार्टी अलायन्स करपाक आनी BJP हारोवपाक. मोर्जेच्या पोके फामिलीन आपली गणेश मूर्ती तयार करपाची 150 वर्सांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. मूर्तिकार उमाकांत पोके आपल्या फामिली सयत चिकण मातयेपासून आकर्षक मूर्ती तयार करतात. पोके आणि शिवराय, परशुराम, डॉक्टर आंबेडकरांच्या सयत 21 फूट स्वामी समर्थांची मूर्ती लेगीत तयार केल्या. पळयात पोके फामिलीची 150 वर्सांची परंपरा. मोर्जे वाठारांतल्या पोके फामिलीन आपली 150 वर्सांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. फाटल्या 150 वर्सां सावन ही फामील चिकण मातयेपासून आकर्षक गणपतीच्यो मूर्त्यो तयार करता. मूर्तिकार उमाकांत पोके हांणी शिवराय, परशुराम, डॉक्टर आंबेडकर हांच्या सयत 21 फूट स्वामी समर्थांची मूर्ती लेगीत तयार केल्या. पळयात पोके फामिलीची गणेश मूर्ती तयार करपाची परंपरा. 9-10 वर्सां जातली. हयसरच करता काय? ना हयसरूच ल्हानपणा म्हाजो डॅडी करी मागीर ते शिकून आमी हयसर येवन मागीर हयसरूच आमी ट्रेन जाले. आता तू मूर्तीची कितें कितें कामां करता? हांव आतां फिनिशींग करता, परत कितें बारीक बिरीक अशें हें कर डिजायनींग बी तसलें कर. जॉब मेळत जाल्यार हांव हे कलेंक आसतलोच, सोडचो ना. कित्याक ल्हानपणा पासूनच हांव हयसून कला शिकला न्हू आनी म्हाका उमेद आहा की अशें गणपती करपाचे बी. म्हाका जाली आतां 7 वर्सां. कितलो टायम दिता हे गणपती मूर्त्यो करपाक? म्हटल्यार हांव सकाळचो येता 9 ते 7 मेरेन करता. मागीर परत अशें आमचें प्रायवेट काम आहा, ते कामार वयता. मागीर मूर्ती कशी कितें कितें करता? ह्या मूर्तीचे कसले कसले काम येता तुका? हांव हे साशे भरता आनी गणपतीचे कितें हात तकले हात ते दसयता. तुळशी भरपाक बीन असलें काम करपाक, फायबरचे बुद्ध बीन करपाक. हे आता चवथीच्या सिजनाक काम करता तू काय हेरा दिसांनी करता? ना हे आता गणपतीचे काम चवथीच्या दिसांनीच करता अशें. आणि मागीर कसले काम करता? मागीर आमी मुर्त्यो तयार करता फायबरचे. सो म्हाका आतां 5 वर्सां जाले गणपतीचें काम हांवें हातीन घेतलां. हांगारूच शिकता तू उमाकांता कडेन काय आनी खंय तरी शिकला? ना उमाकांता कडेन शिकलो. आनी कितें करतालो तू पयलीं? पयलीं थंय म्हाजी लायफ कितली ना एज युजल काम घरा शिकपाचें. POPचे आहा पळय ते आमच्या नेचराक मातशें एफेक्ट करता. आतां सगळ्याक आमच्या गोंयांत पळोवंक गेल्यार खुबशे पोल्युशन आहात ते आनी POP हाडून ते आमी आनीक पोल्युशन करपाचें ना. आनी सगळ्या मूर्तीकारांक इतलीच रिक्वेस्ट आहा की जाता तितले आपूण माती काम हातीन घेवचें. तर मेन म्हटल्यार मूर्तिकार आपलें काम करतलोच. मेन लोकांनी आपूण फुडें सरचें. जे मेरेन एज अ कस्टमर ते डिसायड करना बाबा आपल्याक मातयेचो धाडूंक जाय, POP नाका, त्या भायर आमी कितें करूं शकना. 5 फुटाची मूर्ती करतलो मातयेची जाल्यार ती हलकी जावंक शकना न्हू आनी लोकांक ते हलके मूर्ती आनी व्हडले मूर्ती जाय. कितें पर्याय तिचे? एका पर्याय आतां सेकंड ऑप्शन आतां तेका इको फ्रेंडली आतां न्यू आमी हे काडला पेपराचे. ओके. पेपराचे माती नाल्यार पेपर ते बट ते POP बीन घेवन ते आमचे नेचराक खूब नुकसान जातलो. ते माती आणि पेपर मिक्स केल्यार कितले दीस लागता ती मूर्ती करपाक? समज 7 फुटाची 7 फुटाची 500 बीन दीस वयतले. आणि मागीर ते विसर्जित करताना काय अडचणी पेपराक? असं काय ना, काय ना प्रॉब्लेम. काय प्रॉब्लेम ना. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर. लैंगिक अत्याचार प्रकरणात निमाण्या 15 वर्सां पिरायेची आवय आणि त्याच्या नवजात भुरग्याक तांच्या कुटुंबाच्या सुवाधीन केले. उच्च न्यायालयान हस्तक्षेप करून आरोपींची DNA चाचणी परतून पॉझिटिव्ह आयल्या उपरांत उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन हो निर्णय घेतला. 15 वर्सां पिरायेचे लैंगिक अत्याचार जाल्ली आवय आनी ताचे नवजात भुरग्याक सुमार 2 म्हयने संस्थेन दवरिल्ले. ह्या प्रकरणाची नितळ चवकशी जावची आनी चलयेचेर कसलोच दबाव जावचो न्हय हे खातीर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशा प्रमाण ही व्यवस्था केल्ली. मजगती आरोपीक अटक केल्या आनी ताचे DNA चाचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान चवकशेंत म्हत्वाची सुदारणा जाल्या. उच्च न्यायालयान चवकशी पुराय जाल्ले निरीक्षण करून
बाल कल्याण समिती कडेन चलयेक आनी भुरग्याक कुटुंबांच्या हातात दिवपाचो निर्णय घेवपाचो निर्देश दिला. ते प्रमाण उत्तर गोंय बाल कल्याण समितीन पालकांची परिस्थिती, चलयेची इत्सा, तिचो हेत आनी सामाजीक चौकशी अहवाल पळोवन दोगांकूय कुटुंबाकडेन दिवपाचो आदेश दिलो. या प्रकरणात जुलैत अल्पवयीन चलयेन सरकारी हॉस्पिटलाच्या शौचालयात भुरग्याक जल्म दिल्ल्यान पुलिसांनी केस नोंद केल्ली. तशेंच उच्च न्यायालयान तपास अधिकाऱ्याक चौकशी वेळार चलयेचो विस्वास मेळोवन आरोप्याक वळखुपाक मार्गदर्शन केल्ले. निमाणे चलयेन आरोपीचें नांव लागच्या मनशा कडेन उक्तें केलें आनी ताका लागून चौकशेक म्हत्वाची दिका मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 15 ऑगस्टाक राष्ट्रपती भवनात जावपी स्वातंत्र्य दिसाच्या येवकार सुवाळ्यात गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडटलें. दिवली नाच, घोडेमोडणी ह्या सारकिल्ले गोंयचे लोकनाच, कुणबी वस्त्रकला, संगीत आनी खासा खाद्यपदार्थ पातळींचो आस्पाव आसतलो अशें कळटा. घुमट, शामे आनी कासाळे ह्या सारकिल्ल्या पारंपारीक वाद्यांतल्यान गोंयची लोककला आनी परंपरेचें प्रतिनिधित्व जातलें. तशेंच पातोळींच्या माध्यमांतल्यान राज्यांतल्या अन्न संस्कृतायेचें दायज दाखयतले. त्या भायर अजुलेजो टायल्साची झलक दिसतली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ताळगांव भोंवपी फूडकार्ट गाडयेक वीज खांब्यावयल्यान थेट मिटरांतल्यान वीज जोडणी दिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. फूडकार्ट गाडयेक हे वीज जोडणी खंयच्या आदाराचेर दिली हाचेर प्रश्न उप्रासतात. तशेंच ही गजाल संबंदीत ए आनी जे हांच्या नदरेक कशी आयली ना, फुडाराक अपघात जाल्यार कोण जापसालदार आसा असोय प्रश्न थळाव्या लोकांनी मांडला. तशेंच बेगोबेग खर पावलां उबारपाची मागणी केल्या. तूं खंयच्या डिपार्टमेंटाचो जावं खंयचे प्रायवेट ऑथॉरिटी कोण तूं? ना तूं सांग रे, म्हाका कोणेय सांगलें म्हणून कांय ना आमकां. कित्याक सांग, युनिफॉर्मान आसा म्हणटकूच ऑथॉरिटी न्ही ताका. आतां कन्सर्न कितें तरी तुमकां लेटर आसतलें न्हू, परमिशन की हें वचून चेंज करा म्हणून. कितें ना तरी पूण तुमी सांगूंक जाय. तुमी ग्रावंडाचेर जेन्ना तुमी काम करता म्हणून तुमी आतां खंय पणजे तालिगांवचे. ओके, तुजें नांव कितें साहेब? तुजें नांव कितें सर? नरेश नरेंद्र. आनी हो इलेक्ट्रिसिटीचो टेक्निशियन. हां, कित्याक हेज्या पयलीं मरे हांगासर कोण गावोंक नासलो, कोणें केला तें कनेक्शन. आतां तुमी तरी आसा म्हणून कळ्ळें न्हू की तुमी विलिंगली हें कनेक्शन दिलां म्हणून. कित्याक अशें पळय मुवेबल कार्ड आसा, गाडी आसता, ताका अशें कनेक्शन दिवपाक मेळना. जर तुमी लॉच्या भायर वचून दिता तें कळपाक जाय न्ही. कित्याक ही लोकांक रिस्क, 100% ही रिस्क. आनी हे रिस्कीचेर जर कोणाचें लायफ जर गेलें जाल्यार कोण कोण जबाबदार सांग? मागीर तुमी म्हणटले आमकां कांय खबर ना, ऑफिसरांक विचारा. पूण ऑन ग्रावंड कितें आसता, जो कोण करता, जो हात लायता ते वस्तीक, तेजी जबाबदारी चड आसता. ऑफिसान ऑर्डरी ते पळयनासतना दिल्ली आसता, पूण ग्रावंड लेवलार कोण पळय काम करता तांची व्हडली जबाबदारी जाता. समजा फाल्यां सकाळीं हांगासर समजा कितें रिस्क फॅक्टर जालो, कोणाकूय समजा शॉक येवन कोणाचो जीव गेलो जाल्यार मागीर हे नरेंद्र म्हणटा तांकांच जबाबदार धरतले अशें तरी म्हाका दिसता. सत्तरी तोणीर काजरेदाट घसघशाट बुडून मरण आयिल्ल्या वास्कोच्या राहुल बिंद हाच्या फामील आनी इश्टांनी संबंदीत शिक्षकांक निलंबीत करपाची मागणी केल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाचो तपास वाळपय पुलीस स्टेशनांतल्या गुन्यांव फाट्या कडेन सोंपोवचो अशें तांणी सरकारा कडेन मागलां. मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालया सामकार बसून राहुल हाच्या फामील आनी इश्टांनी आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो. पळयात.
मिलेगा तब तक बैठा रहेगा। ये प्रिंसिपल टीचर के ऊपर जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग को, टीचर इस स्कूल की तरफ से तब तक रहेगा। टीचर और प्रिंसिपल को नौकरी नहीं मिलना चाहिए किधर भी, और हमारे बच्चे का उधर से जांच होना चाहिए क्या हुआ कैसा हुआ यही, और इस क्राइम ब्रांच के हाथ में दिया जाएगा इनके जांच करने के लिए। पुलिस पे हुआ था तो भरोसा नहीं है। पुलिस हमको इधर का उधर इधर से उधर घुमा रही, बोलता है कंप्लेन हुआ वार्ड पे पुलिस ऐसा ही बोला। कल हम लोग जाके आया, फॉरेस्ट वाला ये बोल रहा है कंप्लेन हुआ है। क्या कंप्लेन हुआ? अरेस्ट हुआ निकल गया वो लोग। ये कौन सा कंप्लेन है? कोई कंप्लेन हुआ तो निकलता है। यही हमारी मांग है बस, और इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं बोलना चाहते। डिमांड पूरी होने तक यहाँ रहेंगे, जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। वही जो कहा वही मेरा भी डिमांड है। पहले बच्चे के पता तो चलना चाहिए कैसा क्या हुआ था उधर। हाँ, बच्चा गया कैसा, टीचर थे सब था, बच्चा गया अकेला कैसा गया मालूम तो हम लोग को भी मालूम चलना चाहिए ना हमारा बच्चा गया कैसा है। कोई उसको साथ कुछ किया है कि अपने आप गया है, कैसा गया वो, फिर भी उधर लेके कैसा गया वो लोग। जब भी उधर था बैंक था जगह तो उधर लेके कैसा गया वो हमको पता चलना चाहिए। और जो टीचर है होता है उसको ऊपर कार्रवाई हो चाहिए। और जो आप ये बोला उसको क्राइम बैंक उठा चाहिए, वही हम लोग को चाहिए। हमारा एकदम अच्छा से जांच होना चाहिए। स्कूल के सामने प्रोटेस्ट करने आए क्योंकि जो भी जितना दिन से भी डेथ हुआ है ना बच्चे का, जो भी वालपेर पुलिस और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कुछ आगे नहीं बढ़ाया। तो हम वहीं पे दौड़ रहे हैं इतना दिन से। तो अब हमारा सिंपल से यहाँ पे इसलिए आए हम क्योंकि यही मांग है क्राइम ब्रांच के हाथ में दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट और वालपेर पुलिस आपस में ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि वो ऐसा उनके हाथों में ये वो करेंगे। तो ये हमें मतलब गुंजाइश बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि वो ब्लेम गेम का यहाँ पे बात ही नहीं है ना। तो हम चाहते हैं क्राइम ब्रांच के हाथ में दीजिए, बाकी जो है एक्शन वो लेंगे। आज आप लोग इधर प्रोटेस्ट के लिए बैठे, हाँ, ये कब तक बैठेंगे? क्या जब तक नहीं होगा पूरा सर। जिसने अपना बच्चा खोया है वो माँ वो बाप, उनको तकलीफ पता चल रहा है। आपका डिमांड है कि क्राइम ब्रांच को दीजिए। और जो भी अभी टीचर्स आप कुछ लोग कह रहे थे कि सस्पेंड किया है, सस्पेंड से बात नहीं चलेगा। जितने भी मैनेजमेंट टीचर्स प्रिंसिपल इन सब का नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, उन सबको उनकी नौकरी से निकालना चाहिए। और बाकी जो लीगल एक्शन हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। उस दिन हुआ क्या था ये हमें अभी तक किसी को नहीं पता है, ना माँ को उसको पता है, ना बाप को पता है, ना हमको पता है, भाइयों को किसी को पता नहीं चल रहा उस दिन डेथ हुआ कैसे। सब कह रहे हैं बह के मरा, पानी में डूब के मरा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे और भी लोग थे, प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, प्रिंसिपल तो नहीं थे, और बच्चे थे। हमें कुछ वहाँ के स्टूडेंट्स बोले लड़कियाँ कि जब वो कपड़े चेंज कर रही थी उसके बाद चिल्लाने का आवाज़ आया कि कोई वहाँ पे डूब रहा है शायद। हमें अभी तक पता ही नहीं कि उसका डेथ हुआ कैसे उस दिन। इसके लिए कमेटी हमसे बैठा के हमको रिपोर्ट सबमिट करे कि हमारे बच्चे का डेथ कैसे हुआ था। इससे कोई अभी तक मिलने नहीं है और उनके साइड से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। बस हम आके बैठे हैं, वो बाकी उनके हाथों में। हमारा सरकार से भी मांग है, इनसे भी है कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया, उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए कम से कम। और पहला से सबसे मेन मुद्दा यही है, क्राइम ब्रांच को दीजिए। आपने डिमांड इससे कही है, कुछ कहा? हाँ, किससे? मतलब ये क्राइम ब्रांच को देने के लिए ये हमने लीगली किया, हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने फाइल कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले, क्योंकि ये जो अपना स्कूल अथॉरिटी है ये मुर्मुगा पोर्ट में लगता है और ये सरकार के अंडर ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आ सकता, मानता हूँ, सेंट्रल में आता है, पोर्ट मिनिस्ट्री में। तो मेरा यही निवेदन है सर से भी कि इसमें हस्तक्षेप करे कम से कम। जो अपना पोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर है सर्बानंद सर, उनके अंदर जो आता है अपना पोर्ट मिनिस्ट्री, वो भी थोड़ा इस चीज़ में इंटरफियर करें कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हुई कैसे है। सध्याच्या आमदारांच्या काळात कॅफे एकूय नवे उदरगतीचे काम सुरू जाऊ ना असा आरोप आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरांनी केला। मजगती कॅफे उदरगतीचे आणि त्यांच्या संबंधित टेंडर आपल्या कार्यकाळात सुरू केले असा दावा करीत सध्याचा आमदार फक्त नाल्ल फोडून कामाचे श्रेय घेता अशी टीका कवळेकरांनी केल्या। की आता ST रिजर्वेशन जो नोटिफिकेशन जालें त्या बरोबर सांगेच्या आमदारान सुद्धा हें केलें की आपूण दुसरे कडेन लढू शकता म्हणून, तेजेर बोवाळ जालो। सो ह्या दरम्यान तुमी कांयच हें करूंक ना की आतां केपें जर रिजर्व जालो जाल्यार तुमची हें कितें आसतलें, भुमिका कितें आसतली? पळय, हांवें कोण कशें करून कितें हें करता तेजेर म्हाका वाशी करपा ना, पूण आमी जें काम आज पर्यंत करता तें प्रामाणीकपणान करीत आसात। कसलेंय काम आतांय करता, तेच्या पयलीं जे राष्ट्रीय पक्षां आसता तेन्नाय करी, आतांय हांव करता। हे खंय तरी नोंद पक्षांनी घेवपाचें आनी घेतलें अशें दिसता म्हाका। हांव तेजेर वेगळे भाशेन डिमांड करप किंवा प्रत्येकाची पद्दत वेगवेगळी आसता। आमी जें कशें काम करीत येयल्लें आसा, कशें काम करता, आमचें कंट्रिब्युशन कितें आसा तें खंय तेची नोंद जावपा प्रमाण जातली।
पूण बाबूक अल्टरनेट आसा आयज सांगें आनी जर केपें सोडीत जाल्यार तुमकां अल्टरनेटीव खंयची तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा? पळय आमी त्यो काही गजाली हेजेर कित्याक अशें उलयता खंयचे जावची ना आमी आनी खंय सोदचे पडटले सोदचे पडले जाल्यार खंय सोदचे पडटले ती पार्टी विचार करतली न्ही ती पार्टी विचार करतली बाबू बाबा केप्याक किंवा आनी कडेन चलता किंवा आनी खंय चलतलो काय चलचो ना आज आमी आपले स्वता बद्दल सांगपाची गरज ना पार्टी विचार करतली. पळय म्हाका ते हातूंत भितर हेजेर तेजे हे चिकल फेक करपाची संवय ना पूण तूं आतां विचारलें म्हूण सांगता तुमी हांवें सांगपाचे वाटेन हांव जर उलयत जाल्यार अशें दिसतलें की हांव जर ओपोजीट तेज्याक हांव म्हणून उलयता. तुमी गेले आतां 4.5 वर्सां क्रॉस जाली जे ह्या 4.5 वर्सां भितर हांवें सँक्शन केल्लीं कामां सोडून कसलें नवें काम हाडलां ते मनशान सांगचें. कसलें नवें काम हाडलां? जे प्रोजेक्ट हांवें तेन्ना सँक्शन करून हाडलेले ते तशे आसात तशें उदाहरण पुलीस स्टेशन 90% काम चालू जाल्लें 10% खाली उरलां ते तशेंच आसा तेज्या झाडां वाडलात. एक सायडीन आमचो जो स्थानीक आमदार आहा तो म्हणटा की आपल्याक आपली कामां रावनात आपल्याक सगळे मंत्री सपोर्ट करतात मुख्यमंत्री सपोर्ट करतात सरकार सपोर्ट करता अशें स्टेटमेंट आमी आयकता. जाल्यार कामाक जे आयज पर्यंत आमी सँक्शन केल्लीं कामां किंवा ती कित्याक जालनात ही कामां जे हांवें पयलींचे हॉट मिस करपाचे आनी कितें करपा हांवें टेंडर काडलेले तेच उद्घाटन करून कोण तेजेच कोण नांव फोडटा आनी तेजे पयलीं नवें काम कितें आहा तें सांगचें ना जाल्यार अशें म्हणून आनी समयान सांगचें पडटलें लोकांक. बनावट ट्रॅफिक चलनाच्या नावान जावपी फटवणुकीपासून नागरिकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी केलां. ट्रॅफिक चलनाच्या नांवाखाला कांय वाठारांत लोकांक फटोवपाचे प्रकार सुरू आसून कोणीच आपली बँक खात्याची वा वैयक्तीक म्हायती अनवळखी व्यक्तींक दिवची न्हय अशी शिटकावणी मंत्री मॉविन गुदिन्होन दिल्या. चलन भरपा खातीर फक्त अधिकृत प्रणालींचो वापर करचो आनी एआय ट्रॅफिक कॅमेऱ्यां खातीर दंड पडपाक जायना म्हणून येरादारी नेमाक पाळो दिवचो अशें मंत्री मॉविनान सांगलें. I will bring it to the notice of the police. आमी ऑफिशियली तांकां बरयतले अशें एक स्कॅम जाता म्हणून सो इमिडिएटली एक्ट करपाचें म्हणून आनी हांव लोकांकूय सांगता बेश्टेक चलन येयलें म्हणून तुमी सगळे तुमचे काडून अकाउंटांनी सगळे कितें डिटेल्स मागतात ते दिनाका. चलन भरपाची एक तांकां व्यवस्था आसा सो ते प्रमाणे करपाचें. तुजे कडेन बँक अकाउंट मागलो ते चलन भरपा जाय म्हणून दे शूड रियलायज नो दॅट दे आर बीइंग स्कॅम. पीपल ऑल्सो शूड बी लिटल shrewd. That is what I am saying. Again, I am requesting the people of Goa, by no means this AI cameras are to put fines on you or make you pay fine. तुम्ही ट्रॅफिक रूल व्यवस्थित फॉलो केले तुमकां कांयच फायन पडपाना आनी वी आर नॉट हियर लायक वेटिंग टू पाउन्स ऑन देम. आमी तांकां सुविधा पयले ट्रायल पिरियड घेयलो आतां सुद्दां हांव म्हणटा इट इज लायक अ ट्रायल पिरियड लेट देम गेट यूज टू इट देन एवरीबडी वील फॉलो द रूल्स. टेल मी वन थिंग सेम पीपल आमचे गोंयकारूच आमी भायर येतो सगळे रूल फॉलो करता मरे सारखे हुंय पार्किंग झोना पार्क करता चुकोन सुद्दां सिग्नल ब्रेक करपाना सीट बेल्ट घालतले हांगा हिंगा तीच पद्दत हांगा हाडपाक कितें जाला. पीपल शूड फॉलो द रूल्स नो. हाऊ मेनी यू टेक द केसीस इन जीएमसी दोज हू डोंट वेअर क्रॅश हेल्मेट आनी इंजरी जाता ते चडशे मरता वा ते पॅरलायज जाता एक सायडीक. हे आमी आमकां येवपा दिवपाचे आमची जबाबदारी ना सरकार म्हूण. सो आय वॉन्ट देम टू डू इट वॉलंटरीली. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. टी टाइम खबरांगात सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले